एसीजीएल कंपनीत भायल्या कामगारांक कामार दवरून गोयच्या 8 कर्मचाऱ्यांक अचकीत घरा वचपाक सांगिल्ल्यान ह्या कर्मचाऱ्यांनी कंपनीच्या भायर निषेध केलो। मनीसबळ चड जाल्ल्यान तांकां घरा वचपाक सांगले, मात कामावयल्यान काडूंक ना म्हणून कंत्राटदार सांगता। मात कंपनीत भायल्यांक कामार दवरून फकत गोंयकारांक घरा धाडप हो कसलो प्रकार काय म्हणून ह्या कामगारांनी नाराजी उक्तायली। ह्या भुरग्यांक कामार दवरिल्लो बिगर गोंयकार कंत्राटदार आमचेर अन्याय करता अशी कागाळ गोयच्या कामगार भावांनी केल्या। आमकां कामाच्या वेळार सेफ्टी लेगीत दिनात म्हणून ह्या कामगारांनी खुलासो केलो। मुख्यमंत्र्यान हातून लक्ष घालून गोयच्या कामगारांचेर जावपी अन्याय थांबोवचो अशी मागणी ह्या वेळार ह्या गोंयकार कामगारांनी केल्या। म्हणपा लागलो सुपरवायझर मेन पावर चड जालो म्हणपा लागलो। तेन्ना गोंयच्या भुरग्यांक 8 जाणांक कितल्या जाणांक तुमी घरात चला म्हणपा लागलो। घरात चला म्हणटा कोण एकटो कितें म्हणपा लागलो, आमी पयशान येता, एके गाडयेन दोग जाण येता म्हणपा लागलो। तेन्ना आमी मागीर कशें एकट्याक जर धरलो जाल्यार आपूण कसो वचो म्हणपा लागलो। बसी ना काय ना, एक जर आतां सकाळी 8 आसल्यार सांजच्या 4 5 बस आसता, तेन्ना कितें करपाचें? आनी कित्याक गोंयच्या भुरग्यांक कित्याक काडटा, घाट्यांक कित्याक काडींक ना? ते कित्याक काडींक ना? कित्याक घाटी हांगाचे म्हणून रिस्पेक्ट दिना काय ना सुपरवायझर जाय ते उलयता आपणाक, हे कितें नाका आसलें? अरे गोंयांतली कंपनी जाल्यार गोंयकारांकच कित्याक धमकी? चवथीची 2 म्हयन्याची गरज आसता, भुरगे कशे येता कशें कितें येता खबर ना। काही लग्न जाल्ले आसता, भुरगीं आसता तेंची, ते म्हणटा आज जो आमकां आज 15,000 पगार मेळ्ळो तेतून 500 रुपया भुरग्याक ड्रेस व्हरतलो किंवा घरान बाजार व्हरतलो, ह्या हितून येता भुरगे कामाक। गोंयची गरीब परिस्थिती खबर आहा कोणाक कशी आहा ती, जाल्यार तो कित्याक अशें करता? करूंक जायना न्हू? आमकां डायरेक्ट घरा जावं आदले दीस सांगा ना, अशें सांगोंक नाका, आदले दीस सांगपाचें तेंचे आदले दीस काय सांगना, डायरेक्ट घरा चल मॅन पावर चड जाला म्हणटा। आणि आम्ही 5 जण आम्ही सगळे 4 जण घाटियांक करता आणि गोंयकार म्हणून काढून उडयले आणि 4 जण घाटियांक थंय दवरले। घाटियांक कांयच म्हणना, काडून उडयना काय गाडी हाडूंक ना म्हटलेले शाणपण सांगता मरे, परतून सांगता तू ते म्हणजे म्हणा चड शाणपण सांगता। आणि मेन पावर फूल जाली न्ही की गोंयकारांक घरात हाडटा, घाटियांक घरात तांचे मनीस न्ही ते म्हणून। पण गोंयकार असताना मेन पावर फूल कशी आता? आणि आमच्या भुरगे येयले न्हू, वॅकन्सी बंद म्हणटा आणि घाटी भुरगे वॅकन्सी बंद म्हणटा। इतना स्टाफ लेता है क्यों? जिस दिन पेमेंट आया तो आएगा काम पे, उस दिन पेमेंट मिलेगा, डेली वैसा है हमारा। अरे ऐसे लेते हैं क्यों? हाँ? तुमको पहले ही बोला है मैं। कब बोला था? लेटर दे दो, सब कंपनी का ना लेटर रहता है, जो एक्टिविटी है ना कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट का लेटर रहता है, पहले फॉर्म मिलता है, फॉर्म दिखाओ पहला। टाइमिंग है ना कंपनी का टाइम से आना चाहिए ना। 9:30 बजे इधर से चल के गया, उसने क्या बोला? पहुंचा दूंगा घर। हाँ, गाड़ी नहीं थी, मैंने उसको बोला था मेरा फ्रेंड बाहर वेट कर रहे हैं, उसको बोला था मैं जाता हूँ घर, लेकिन वो क्या बोला, मैं छोड़ूंगा तेरे को। कितना किलोमीटर है? मैंने बोला 20 किलोमीटर है, मैं छोड़ूंगा बोला, और फोन बंद किया उसने जाके। डॉक्टर प्रमोद सावंताक विनंती करता की हो जो कॉन्ट्रॅक्ट आसा गोंयकारांकूच मेळचे आणि गोंयकारांनीच चलोवचे आणि गोंयच्या भुरग्यांकूच घेवचे। हो, आणि कॉन्ट्रॅक्ट घेवन लायसन काढला गोंयच्या भुरग्यान, कॉन्ट्रॅक्टरान जे हे कॉन्ट्रॅक्ट चलयता ते सगळे घाटी चलयलेले आहा भायले। प्रमोद सावंतान हेजेर मातशी बेगीतल्या बेगीन एक्शन घेवपाची। घाटियांक भरता आनी गोंयकारांक रिस्पेक्ट दिना कॉन्ट्रॅक्ट। आणि हे कंपनीत अजून आमकां 1.5 महिनो कामाक जाल्लो, अजून सेफ्टी ना, हेल्मेट ना, कितेंच ना। आमकां कितें जाल्यार हे पळोवन घेताले आणि तो म्हणजे सांगता घरा कडसून चष्मो बी हाड म्हणटा, आणि आमकां घरा कडसून घालनी म्हणटा शूज स्पेक कंपनी या गोंयची कंपनी, गोंयान कंपनी जाल्यार भायल्यांक कित्याक इतलें दिवपाक जाय रिस्पेक्ट? गोंयान भुरगे खूब आहा, गोंयान भुरगे घेवन भरलेले आहा, जे कॅपेसिटी बरे शिकलेले सो आसा, कॉन्ट्रॅक्ट घेवच्यांक अवेलेबल आहा, पूण तो अशें कित्याक करता? सपना सामंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।